त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान म्हाजे वेलविशर्स आसा, कार्यकर्ते आसा आनी प्रचंड म्हाका मोरल सपोर्ट दिलो. आनी त्यामुळे आज जी स्थिती त्या वेळाचेर 2017च्या इलेक्शनाच्या नंतर किंवा त्या कालखंडात आमी संबंद गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा कितें सिच्युएशन जातलें, कशा तरेची स्थिती आशिल्ली. अशा स्थितींतल्यान आज उबे रावपा खातीर म्हळ्यार ही केस आसतना एक केस न्ही, अशा सुद्दां अनेक केसी आसतना सुद्दां म्हणजे आसा जो मोरल सपोर्ट दिलो. हांव इतले कार्यकर्ते इतले वेलविशर आसले कारणान जे आसा न्ही हांव खंयच डगमगलो ना. त्यामुळे हांव संबंद म्हजे वेलविशर आसा, कार्यकर्ते आसात की म्हजे बरे मागपी आसा हांचो हांव अत्यंत ऋणी आसा. तांच्या मोरल सपोर्टाच्या आधाराचेरच म्हाका दिसता निती म्हळ्यार कशें केन्ना केन्ना म्हणटा की त्रास आसता पूण जेन्ना सत्य जेन्ना आसता त्या वेळाचेर निती किंवा देव पळयतात. जे बरी गजाल आसता किंवा सत्य आसता ते थोडोसो कठीण परिस्थिती जर आयली जाल्यार तातूंतल्यान बरी गजाल भायर येता. आनी आज म्हाका दिसता सत्य आज खऱ्या अर्थान ह्या केसींतल्यान भायर आयिल्लें आसा. आनी एक अर्थान ज्यो गजाली वायट घडल्यो हांव ती म्हज्या आयुश्यांत वायट मानना. कारण एक अर्थान म्हाका पूर्ण सामाजीक दृश्टीकोन राजकीय दृश्टीकोनांतल्यान उबें रावपाची प्रचंड ताकद दिल्ली आसा. हाज्या परीक्षांत हांव सामाजीक काम करता आसतना जेलीक सुद्दां वचून आयिल्लो आसा. मागीर केन्ना केन्ना जेलीक वचप तो अत्यंत आयुश्यांतलो एक वायट खीण आसूंक शकता. अशा स्थिती वेळाचेर अशा हातूंतल्यान सामाजीक किंवा राजकीय क्षेत्रांतल्यान ज्या तरेन लोकांनी म्हाका कार्यकर्त्यांनी मोरल हें दिलें त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान म्हाजें